फाटली 25 वर्सां जाली पणजेत बीजेपी जिखता, मात सेगीत जिखपी बीजेपीक पणजेत रस्ते, वीज आनी कोयर प्रक्रियेसारखे प्रस्न सोडोवपाक अपेस आयला अशी टिका काँग्रेसीन केल्या। केंद्रात आनी राज्यात बीजेपीचेच सरकार, तरीकूय स्मार्ट सिटीच्या विशयाचेर राज्य सरकार केंद्राक समजोवपाक अपेशी थारले। पणजे महापालिकेच्या आयुक्ताक वेगवेगळे अतिरिक्त ताबे दिल्यात। पणजेक पुराय वेळ आयुक्त मेळ्यार पणजेचे प्रस्न सुट्टले म्हूण काँग्रेस म्हणटा। राज्य सरकार बीजेपीचे आसा, केंद्र सरकार बीजेपीचे आसा। राज्य सरकार स्मार्ट सिटी पणजे जावची म्हणून एक प्रपोजल करता आणि केंद्र सरकाराक धाडटा। आता ह्या प्रपोजलाचो एग्जामिनर कोण? सेंट्रल गव्हर्नमेंट विच इज बीजेपी, आणि प्रपोजल करपी कोण? राज्य सरकार विच इज ऑल्सो बीजेपी। इतले आसून हांचेच केंद्र सरकार हांचोच प्रपोजल भायर येता, म्हणजे एग्जामिनर सुद्धा बीजेपीचो आसून हो सरकार ह्या टेस्टात पास जायना। Last 4 years since the government has taken over, BJP government, Panjim has been deprived of a full-fledged commissioner. The commissioner of CCP who is there is not holding full-fledged charge of Panjim. Smaller towns and even village panchayats have full-time chief officers and full-time secretaries. But Panjim, being the capital city, does not have a full-time commissioner. लुसोफोनिया गेम्सांचे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आनी गेम्सां परस संमेलनां चड जावंक लागल्यात। लुसोफोनियाचे निमतान गोंयांत बरेपैकी सुविधा उब्यो जाल्यो, मात 300 कोटी मोडून उबारिल्ले लुसोफोनियाचेर मोडले 350 कोटी आनी 2 वर्सांत सरकारान जोडले 5 कोटीच। नॅशनल गेम्सां खातीर म्हूण खंय सरकार आनीक 300 कोटी मोडपाचो आसा, ताचे फुडें कितें जातलें सांगून नजो। पळयात रिपोर्ट। वर्स 2013-14 गोंयांत केल्ले लुसोफोनिया गेम्सां खातीर सरकारान साधन सुविधांचेर 288 कोटी मोडले कितले आनी जोडले कितले ताचो हिशोब पळयात। फातोर्डा स्टेडियमा खातीर 60.44 कोटी मोडले, जोडले फक्त 1.25 कोटी। वास्कोच्या टियग मैदाना खातीर 8.63 कोटी मोडले, जोडले फक्त 3.87 लाख। श्यामाप्रसाद इंडोर स्टेडियमार मोडले 88.51 कोटी, जोडले 3.15 कोटी। बामोळीच्या एथलेटिक स्टेडियमार मोडले 65.37 कोटी, जोडले 5.70 लाख। पेडेच्या इंडोर हॉला खातीर मोडले 4.93 कोटी, जोडले 30.68 लाख। हातूंतली चडशी येणावळ सरकाराक आयल्या खेळ सोडून सांस्कृतिक कार्यावळी आनी संमेलनां सारखेले बिगर खेळांचे कार्यावळींतल्यान। फुडल्या वर्स 2 वर्सांत खंय गोंयांत नॅशनल गेम्स जावपाच्यो आसात। गोंय सरकार खंय येजमानपण करतलो म्हूण प्लान चल्ला। नॅशनल गेम्सांक लागून आसा त्या खेळा कॉम्प्लेक्सांनी परत सुदारणा आनी कांय नव्यो गजाली उबारपाचो सरकाराचो प्लान। नॅशनल गेम्सां खातीर सुदारणा करपाक सरकार 104 कोटी मोडपाचो आसा आनी नव्या प्रकल्पां खातीर 182 कोटी असो वट्ट 246 कोटींचो प्लान केला। लुसोफोनियाचे कॉम्प्लेक्स उबारता म्हळ्यार सरकाराक खरच मारली, कश्यो करून गजाली जाग्यार घाल्यो। घाईघाईन केल्ले गजालींक आतां CWG प्रमाण स्कॅमांचोय वास येवंक लागला। थोडे कॉम्प्लेक्सांनी कॉन्क्रीट कोसळपाकूय लागला। आता एके वटेन सरकाराचेर परत नॅशनल गेम्सांचो दबाव येता, परत आबूजपणा करून आनीक 300 कोटी कुड्डोवपाचो प्लान चल्ला। येणावळीक लायल्या चुट्टी, खर्च मात गोंयकारांचे माथ्यार। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। 1 किल प्लास्टीक दियात, 1 किल साखर व्हरात। स्वच्छ काणकोणा खातीर वेगळोच उपक्रम थंयच्या गोंयकार संघटनेन सुरू केला। प्लास्टिकाचो परत वापर करपाक मेळटा ही गजाल लोकां मेरेन पावची म्हूण संघटना वावुरता। 3 एप्रिल सावन मोहीम सुरू जातली। कोयर तशेंच प्लास्टीक एकठांय करपाक प्रत्येक वार्डाक 2 सायकली आनी 20 कामगार दिवचे म्हूण संघटनेन पालिके कडेन मागला। आमी सदांच पळयलां की आमकां आमचे जे भारतीय आसा तांकां कितें तरी एक इन्स्पिरेशन जाय पडटा कितेंय करपा खातीर। सो तें एक इन्स्पिरेशन की बाबा चला तुमी जी गोष्ट आमी तुमकां प्लेन पद्दतीन सांगताले की ना तुमी प्लास्टीक उडयनाका भायर, तीन दवरात, तें खंय तरी आमकां अशें दिसलें की ताचें इम्प्लिमेंटेशन जायना आनी सिरियसली इम्प्लिमेंटेशन जायना। तर तांचे खातीर एक बाबा खंय तरी रिजन तुमी आतां तरी प्लास्टीक दवरात, कारण तातूंतल्यान तुमकां फायदो आसा। ही जी आसा आमची स्कीम आसा जी 3 तारखेच्यान एप्रिलाच्या 3 तारखेच्यान दर आयतारा आसतली म्युनिसिपालिटीच्या फाटल्यान। कौन्सिला फुडें मिटींग दवरून कौन्सिला सांगलां
की प्रत्येक वार्डाक 2 सायकलो ह्यो डोर टू डोर कलेक्शन करपाक घालपाची गरज आसा आनी ताका 20 लेबर त्यो सायकल चलोवपाची गरज आसा. आमी त्या हेतूंतल्यान आमगे मेंबरांनी आमकां 6 सायकलो आमकां ऑलरेडी स्पॉन्सर केले आनीक कौन्सिलान आमकां उतर दिलां की उरल्यो सायकलो थ्रू बँक जावं खंयच्या वेवसायीक लोकां बरें वचोन त्यो स्पॉन्सर हाडपाच्यो आनीक हें काम फुडें व्हरपाची तेणें आमकां आश्वासन दिलां कौन्सिलान. घेऊया एक विराम.